हालीसराक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। 12 वरां पयलीं गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या 6 सुवातींचेर उजो लागिल्लो। ह्यो घडणुको ताज्यो आसतना बागा हाडफडेंतल्या एका कर्मा मोटेरो ह्या हॉटेलाच्या स्टोर रूमांत दवरिल्ल्या 2 डिझल जनरेटराक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागलो। उपरांत बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले। उजो पालोवपी दळान घडणुकां वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो। सुमार 10 लाखांचें लुकसाण जालें आनी हेर मालमत्ता वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक येस मेळ्ळें। ही घडणूक आयतारा सकाळीं 11 वरांचेर घडली। देवादन जिवीतहानी टळ्ळी। हांव सध्या बागा आरपोरा हांगासर आनी हांगा येवपाचें कारण म्हणजे की सध्या अशी एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की जे बुलेट शोरूम आसा बागा आरपोरा हांगासर ताच्या कुशीक एक जे हॉटेल आसा त्या हॉटेलाच्या एका स्टोर रूमान जो एक ह्यूज जनरेटर जो आसा तो हॉटेल इंडस्ट्रीक यूज केलो वयता। त्या 2 जनरेटराक सध्या शॉर्ट सर्किट जाल्ल्या कारणान उजो पेटलेलो आसा आनी ह्या उज्यान हे 2य जनरेटर जे आसा ते जळोन खाक जाल्ले आसा। ह्या जनरेटर जेन्ना उजो लागलो तेन्ना पुराय रुमान सद्या फोम जालो। उजो बरो व्हडल्या नेटान पेटलो आनी जे सायडीक त्याच्या जी 3 फॅन आशिल्ले तशेंच बाकीच्यो ज्यो इलेक्ट्रिकल वायरी ज्यो आशिल्ल्यो तेतून जळोन खाक जाल्ल्यो आसा। ही खबर जेन्ना पिलेन फायरीक कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी ताबडतोब घटनास्थळी धांव घेतली। हॉटेलाचे जे काही स्टाफ आशिल्ले तेंच्यांनी जे एक्झॉस्ट सिलिंडर आशिल्ले तेतूंतल्यान उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो आनी हाफ तेंच्यांनी कंट्रोलान हाडलो आनी जे अर्दो उरलेलो जो उजो आशिल्लो तो जेन्ना त्या टायमार जेन्ना पिलेन फायर पावली तेन्ना तेंच्यांनी उजो जो आसा तो पालोवपाचो प्रयत्न केलो। उजो इतलो व्हडलो आशिल्लो की तांकां म्हापसा फायर टीम जी आसा ती रिएन्फोर्समेंटा खातीर आपोवपाची पडली आनी दोगांयच्या मदतीन टीम वर्कान जो जनरेटराक जो उजो लागिल्लो तो सद्या अंडर कंट्रोल आसा। ह्या उज्यान सद्या ह्युमन कॅज्युअलिटीज सद्या कोणाक जाल्लेलो ना आनी सद्या जो उजो जो आसा हो पिलेन फायरीन अंडर कंट्रोल हाडिल्लो आसा। जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया त्या ओनरा कडल्यान तशेंच जे फायर टीम आसा तेंच्या कडल्यान ह्या उज्याची अपडेट कितें आसा पळय ती। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।